A10, page number 5. A10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाची मांडावळ करता सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक ह्या सगळ्या समुदायांत रावतल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी राखूंक. तशेंच आमच्या जोण एकल्या खातीर आमी आज मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी दोन प्रांतांत समाजीक प्रेस्तायेचो आयतार पाळटाव. समाजीक जबाबदारी आमी कशी पाळूंक जाय ती आयच्या सेवा धर्माच्या संबरवणेक आमी विचून काडला तो विशय आमकां बरे भाशेन सांगता. आमी करूंक जाय आसले ते आमी केलां. कसलोच फायदो आपणाक जातलो म्हूण पळयनासतना समाजाचें बरें आमी करूंक फावो. आमची समाजीक जबाबदारी पाळून आमी करूंक जाय आसले ते आमी केलां म्हूण समजून आमची समाजीक प्रेस्ताय आमी चलूंक गरज. आयज महात्मा गांधी ह्या आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेच्या काळजीदार फुडाऱ्याचो जल्म दीस. तांच्या जल्मा दिसा समयार अंतरराष्ट्रीय अहिंसा पासत भेटयलोलो दीस मनयतात. अहिंसा वरवीं आमच्यान शांती आनी नीत मेळूंक घेवंक जाता म्हूण मनांत दवरून ही मेसाचे भेटेन सगळ्या पासत मागुया. आयचे दिसा सायबीण ज्या घोराब्यांनी आसा ते भाशेन आल्तो चिकालीम वॉटर टँक स्टीवन डिसोसा, इग्रेजा आंतोनेता नुनीस, दाबोली व्हडलेंबाट आग्नेलो वाज, आल्तो दाबोली वालिसाय जुस्टीन गोवे, आल्तो दाबोली बिहायंड NSD रायनल कार्वालो, नाकेली जॉन डिकॉस्टा आनी देवस्वाग्रान फ्रांसीस फेर्नांडीस ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया बरे तरेन तांणी सायबिणीचो आशिर्वाद घेवंक.
आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया देवा आनी एकामेका लागीं आमकां बोगोस म्हूण मागुया. थोडो वेळ उबी रावन आमचे दोळे दाखून आमी आमच्या पातकांचो उगडास करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यूच सदांच सांग वारमरी सगल्या देवदूतांक आमी वखदां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kakutku, somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, somia kakutku, somia kakutku. Moiman deva usurgi ani shanti tachaista sausari sorvespora deva surgi charaya Sorpudvida deva bapa Ami tuka namaskar kota Ami tuka dinvasta Tuja turvui bova pasot Ami tuka vakanta Sumya Jesus Krista Bapacha eklas puta Sumya deva devachi shiri Tu samsarache pap katar Ahamchi kaklutko Tu bapacha usव्याक पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेत जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा कोणीत मोवडायचो बाप तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस सोड आनी ताणें आशिल्ले परस सोड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर्व आमची पातकां बोगूस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरो नाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवूत चलयता सासणाच्या सासना. हाबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा केन्ना पर्यान हांव तुजो उलो मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकोचो नाय आनी जुलूम अशें म्हणून तुका आवडटलें हांव आनी तरी तूं म्हाका सोडोवचो नाय. म्हज्या दोल्यांक ओनीत कित्याक दाखयताय आनी जुलूमशाय चलता थंय कित्याक नदर घालताय. बोल आनी जबरदस्ती
इतलेंच हांव पोलेतां सोगलें मेलून जोगडींच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता तेन्ना सर्वेस्परान जबाब दिवन म्हाका म्हणलें तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी सडसडीत वाचून मेलपाक पाटयांचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या कालाक तें शाटी पावतलें आनी फटोवचें ना. कालाव करून येत जाल्यार तूं ताका राव. तें चुकयनासतना येतोलेंच आनी उशीर करचें ना. पोले जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो दुबावता पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जावन दी. ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. म्हणुया ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचें तारक ताका वाकानुया. जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सोगलीं आयतीं रावया. जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. मेरीबाग आनी ओरोन्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोन्यो देखल्यो तरी गोरवी मनान सोगलीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजान दवरात. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोठायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावणेचो. म्हणटूच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोसचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातळून शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या वावरता आनी मोगा संबंदी म्हजे कडसून तूं आयकून जाणय ती निर्भय शिकवण तुजो एकूच नमुनो करून दवर. तुजे आदी केलोलो बरो तेवो आमचे सवे जियेता त्या पवित्र आत्म्या उदेशी सांबाळून राव. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. उद्गार. देवाचो सोब सासनाक तोखता तेच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. Alleluia, 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 alleluia. Survispo तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
दोन दुतांनी सुमयाक म्हळें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सुमयान म्हळें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमचो भावार्थ आसलो जाल्यार उमटून दोरयांत वचून उबें जा, अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरू वो गोरवां चोरून परत घरा येतल्या आपल्या चाकराक, चल वेगयान जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाप येसोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय. आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय ओय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेस्तीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी. प्रितीच्या भावा भयणीनो, साद्या काळाचो आज आमी 27वो आयतार समोरुमता आनी साद्या काळाचो 27वो आयतार आमी समोरुमतना समाजीक प्रेक्षितायेचो दीस आमी समोरुमता आमच्या दोन प्रांतांत. नॅचरल जस्टीस आमी म्हणटा म्हणटच आमच्या ह्या दोन प्रांतांत प्रेक्षितायेचो दीस आमी समोरुमतना आज आमच्या देशांत आमी आमच्या राष्ट्राच्या बापायचोय दीस, ताच्या जल्माचो दीस आमी समोरुमता. आमी गांधी जयंती ही हो दीस समोरुमता आनी व्हडा खुशालकायेचो दीस आज आमकां. बाबा आमच्या जिवितान आमी नदर मारल्यार sense of duty, we don't have a sense of duty towards the responsibility that is given to us. जायते फावटी आमी जी जबाबदारी पाळटा ती आमकां बरे तरेन स्वतान आनी कायद्या प्रमाणे आमी जबाबदारी पाळूंक जाय म्हूण आमी जाणून जावंक जाय. पूण आमची जबाबदारी, आमचो वावर आमी कचेरीन करता तेन्ना जबाबदारेन पाळूंक जायते फावटी आमी विसरता. We become lax, we become irresponsible, we don't do our duty according to the call that we are supposed to be. आमी तर वचत आनी नदर मारत सरकारी कोचेरीन आमी तर कसलोय वस्त मागूंक वचत, जावं तो सेडगांव बॅप्टिजम सर्टिफिकेट, जावं ती कसली दुसरी सर्टिफिकेट, थंय वावर करतली मनशां समजतात आमकां दिवंक ती एक व्हडलो फावोर करतात म्हूण, आनी आमी समजतात ती आमकां दिता तेन्ना आमचेर फावोर करतात म्हूण. आनी बाबा भयणीनो, अशें जाता तेन्ना आमी कितें करता, आमकां बेगीन ती सर्टिफिकेट जाय म्हणटच ताच्या मेजार ना मेजा पोंदा आमी 500 रुपया दिता. वी ब्रायब द पर्सन एंड वी गेट आवर वर्क डन फास्टर एंड बेटर. आमी तर कोर्टान वचत आमकां नीत मेळोवंक गरजेचो, पूण जेन्ना एक जुईज आपूण आमकां आमचे सवें आपलें फॉर्मोन दिता तेन्ना तो समजता आमकां ताणें फावोर केलो. बाय डिसमिसींग आवर केस ही थिंक्स ही हॅज डन अ फेवर. नो, ही सपोज टू डू जस्टीस फॉर अस. बाबा भयणीनो, असलें धोरण ह्या समाजांत जाता. आमी आनीक एक कडेन नदर मारया. आमी जेन्ना इंटरव्यूआक वेता तेन्ना बरो कॅन्डिडेट हांव म्हाका विचून काडूंक जाय, कित्याक दुसऱ्या परस हांवें बरी इंटरव्यू दिल्या, तरी पुत्यान म्हाका नोकरी मेळूंक हांवें कोणाचो ना कोणाचो फावोर घेवंकूच जावं. एक आमदाराचो, एक मंत्र्याचो हांवें पयशे भरूंक जाय, लॉन्स दिवंक जाय. आय हॅव टू ब्रायब समबडी इन ऑर्डर दॅट आय मे बी सिलेक्टेड एंड आय मे गेट माय जॉब. बँकान बाबा भयणीनो आमी आमचे पयशे दवरता सुगूर करून, ते आमकांच मेळूंक जाय. ते फावटी बँकांत आसलेले मनशां आमचे इंट्रस्टाचेर जियेतात आनी वयल्यान आमकांच बाबा भयणीनो फालां मारतात. अशें की पयशे काडूंक सुद्दां आमी वेता तेन्ना ती आमकां फावोर कोत्ता काय दिसता. असलें धोरण आसतना आज आमकां तिनूय वाचपांनी कांय बरीं उतरां मेळटात की आमी सगलीं ह्या संवसारांत आयल्यान चालतीं बेस्तीं चाकरां.
We have to have a sense of responsibility, a sense of duty towards one another, that the society at large may grow with justice, the society at large may grow in peace and unity. न्हू आयचे दिसा आमी ओ दीस पाळटना पयले सुवातेर पयलें वाचप हाबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकता आनी काय बरी थंयसर पोरजा कोश्चवता, पोरजा थंय जबरदस्ती तांचेर चलता, बोड चलता. इतलेंच न्हय, दुस्मान काय वाडत वेता, एकामेका सवें झगडीं झुजां चलतात. असले वेळार हाबाकूक प्रवादी देवाक म्हणटा, तुका दिश्टी पडना, तूं नदर मारिनाय, तुजी पोरजा पळय कितें करता ती, पोरजा कोश्चवता, एकामेका सवें झगडटा, एकामेका सवें एकामेकाचें बोड दाखोवन एकामेकाक जिवेशी मारतात. आनी तूं सर्वेस्पो देव ओगीच आसा. आनी ताका देव सर्वेस्पोर जाबाब दिता. तो म्हणटा, हांव तुका एक दर्शन दिता, हें दर्शन तुवें बरोवन दवरूंक जाय आनी ह्या दर्शनान नेमलोल्या काळाक तें शाती पावोवंक तें फटोवपाचें न्हय. म्हणटकूच तुमी फटोवची नात. कसलें दर्शन? एक प्रमाणीक मनीस कसो जियेता तो तुका हांव दाखयता. प्रमाणीक मनीस देवाचेर आपलो बावाट दवरता. प्रमाणीक मनीस देवाचेर पात येता. बरें येता, वायट येता, उद्रुश्ट येता आनी म्हाका सुखूय येता. हो मनीस देवाचेर पात येता. He places his trust in God. He knows that all the good things and the bad things come from him. And that's the reason he will trust in God, his creator. भाऊ भयणीनो, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो केरीत भाशेन देवाचेर पात येना. तो आपल्या बोडाचेर पात येता. ही ट्रस्ट ऑन हिज ओन सेल्फ आनी आपल्या बोडार पातयो सगल्यो वस्तू करूंक सोदता. हाका लागून दुस्मान काय जाता, हाका लागून दुस्पोट जाता, हाका लागून सगळें वायट जाता. भाग्यून पावलो तिमोथाक बरोवन काय बरें अशें म्हणटा, आमच्या सोम्याचे गोवाय कसो उबो रावूंक लजे नाका समाजा मुखार. तुका नेमला, तुका बिस्प कसो नेमला, तुका फुडारी कसो नेमला, क्रिस्ताच्या जेजूच्या भावार्था आनी मोगा संबंदीन मोजे कडसून तूं आयकून जाणय ते निर्बेज शिकून तुजो एकूच नमुणो करून दवर. आनी तुज्या आदीन केलोलो बरो तेवो आमचे सवें जियेता त्या पवित्र आत्म्या उदेशी तूं सांबाळून राव. म्हणटूच भियेनाका. हो समाज तुका बोटान दाखयतलो, हो समाज तुका किकोन करतलो, हो समाज तुका भायरायतलो. तसले वेळार तूं लोजे नाका. सोम्याचेर तीर पातयेवन राव. भाऊ भयणीनो, शुभ वर्तमान आमकां सांगता काय बरें. जेजूक ताचे शीस दोन दूत विचारतात, सोम्या आमचो भावार्थ वाडूय. आनी एकूच उतर सोमी तांकां म्हणटा, समज if you have faith as small as a mustard seed, you would say to this small tree, move from here and go and plant yourself in the ocean. बाबून इतलोसो भावार्थ सांसवाच्या बिया भाशेन आमकां आसा. ह्या तुटीच्या झाडाक आमच्यान म्हणूंक जाता, वच आनी तूं दोरयांत उबें जा. Do we have that much of little faith? ओ आमी दुबावपाची मनशां? Are we people who always have doubts in our mind? आमी सदांच दुबावतां जायत. आमी सदांच देवाचेर विश्वास दवरूंक हांकडेतांव. आमी सदांच आमच्या जिवितान भाव हालतांव दोलतांव, जातलें वो जावचें ना. आमी जेन्ना वेतांव कोणाशी तेन्ना आमी म्हणटा, फादर म्हज्या भुरग्या पासत माग, फादर म्हजें काम जाल्यार पुरो म्हूण माग. पूण म्हज्या मोतीन दुबाव जातलें. हांवें फादराक सांगलां, हांवें मनशांक सांगलां मागणें करूंक, खरें जातलें वो जावचें ना. दुसरें उदाहरण काय बरें जेजू आमकां दिता. तुमचे मदलो कोण एकलो मनीस आसत जो आपल्या चाकराक वावर करून आयल्या उपरांत यो बॉस जेव खा पिये अशें म्हणटलो? वो त्या चाकराक तूं म्हणटलो, वच म्हजें मेज घाल, म्हाका पयलें जेवण दी, हांवें खाय पियेसर तुयच राव आनी उपरांत मागीर तूं तुजो वावर कर.
कोण तुमचे मदें आसा उदार मनाचो? कोण तुमचे मदें आसा दुसऱ्याचे सेवे चाकरेचो? आज बाबा भयणीनो, तुजो आनी म्हजो जाबाब कितें? पयले सुवातेर दर एकल्याक आमकां देवान आपोवणें दिल्लें आसा. म्हाका समज कोचेरींत वावर करूंक तर नेमला, इफ आय हॅव बीन अपॉयंटेड इन एन ऑफिस, I must work responsibly. If I have been appointed in a bank, I work according to the customer's satisfaction. If I have been appointed as a minister, as an MLA, I must look after the needs of my people who have elected me. अशें जायना. आमच्या स्वाद्याचे आमी जाता. We think we are doing a favor to somebody. आमी फावोर करता अशें समजता. We never do justice to others. भाऊ भयणीनो, आमी लॉट्स दिवन वावर करूंक सोदता. इवन वी पीपल हॅव बिकम लॅक्स. आमी तसलीच जाल्या. आमी कितें करता? आमचो वावर करूंक मंत्र्याचे पांये पडटा, MLAचे पांये पडटा. ना, ताणें आमचो वावर करूंक जावो, कित्याक ते सेवे चाकरेचे आमदार. इवन इफ दे आर नॉट, इट इज वी हू हॅव टू चेंज दॅट नोशन. आमी करूंक तयार ना. म्हणटले आमची फायल तशीच उरतली फादर. कोण आनी घेतलो, कोण लेगा पंगा. आमचें जिवीत ते भाशेन जाता. दुसरी वस्त भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र सभेन आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जावं ती काटेकिस्ट, जावं आमी लिजन ऑफ मेरी, जावं आमी तोरणाटी यूथ एसोसिएशन, जावं आमी PPCची वांगडी, जावं आमी कॉन्फ्रारीची वांगडी, जावं आमी हेर दुसऱ्या समुदायाचे सॅक्टर लिडर. कशे तरेन आमी जबाबदारी पाडटा काय? आमी कितें वावर करता तें आमी समजता, ओ आय हॅव डन अ फेवर टू दॅट पर्सन. ना, ही जबाबदारी करून हांवें तांकां सांगलें बरे भाशेन, ती आयकोनात. हांव कितें करूं? ना, म्हजें मन आसूंक जाय. हांव म्हज्या वाद्याचो जावंक शिरी पडना. आय शूड नॉट गो एंड टेल माय ओन प्लॅन्स. नो, वॉट इज द मायंड ऑफ द चर्च? म्हजें न्हय बाबा भयणीनो, पवित्र सभा म्हाका कितें सांगूंक धाडटा तो वावर हांवें करूंक गरज. म्हज्या फायद्याक पडटा तो न्हय, पोजेच्या फायद्याक कितें बरें पडटलें, हाव दे वील गेट जस्टीस इन देयर लायफ, तें गरजेचें. तिसरी वस्त, आमच्या आमदारांक, आमच्या पंचांक, आमच्या दुसऱ्या हेर सगल्यांक भाव भयण्यो आमी विचून काडल्यात. कशे तरेन ते आपले जबाबदाऱ्यान जुट्यो सांबाळटात. आमी जायते फावटी म्हणटा, ओय पयशे मेवले गेले. आमी कितें केलें? हॅव वी रेज्ड आवर वॉयस? Have we protested? Have we gone to their house and asked, why did you do it? आमकां भिरांत. कित्याक आमी जाणो आमच्यो फायल्यो तांकोडे आसात. We know that they have done favor for us. म्हणटकूच आमी तोंड दाखून उगी रावता. बाबा भयणीनो, चवथी वस्त, आमी जायते फावटी वावर करता तेन्ना दुसरो आमकां मान दितलो, आमकां शाबासकी दितलो, आमकां बरें म्हणटलो अशें आमकां जाय. दिना, आमी करिना. तो तर म्हाका म्हणटा, आवयस बरें केलें, म्हजो वावर तुवें म्हाका MLAचे फुड्यान व्हरून म्हजी फायल केली आनी सगळें. दुसरे फावटी तो कोण हांव ताजो वावरूच करिना. आनीक एक वस्त भावा भयणीनो, आमी जाणाव जायते आमची भावा भयणां ह्या संवसारांत आसात ती दुसऱ्या धर्माची आसात. तांकां बरे तरेन मार्गदर्शन ना. आमच्यान बरें मार्गदर्शन तांकां दिवंक जाता. सेवे चाकरेचें, भावपणाचें, एकामेकाक बरें उतर दिता तसलें. आमी कितें करता? झगडीं झुजां लायता. आमी कितें करता? तांचें कितें बरें मेवतलें आमकां तें आमी पळयता. वी ट्राय टू टेक एन एडवांटेज ऑफ द सिट्युएशन दॅट पर्सन इज इन. हें आमचें धोरण, हें आमचें जिवीत. आज तुका आनी म्हाका बाबा भयणीनो, आमी चालतीं बेश्टी चाकरां उदार मनान सेवे चाकरेची जावंक दिव आमकां आपयता. आज तुका आनी म्हाका देव उलो मारता, समाज बरो जातलो जाल्यार पयलो तूं तुज्या जिवितान तुजी जबाबदारी बरे तरेन पाड. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेक तयार राव. तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांक बरें उदाहरण दी. आज आमच्या बापायच्या देशाच्या बापायचो दीस आमी समोरून जल्माचो. ताणें म्हणलें, हांव क्रिस्तांव जावंक सोदता. आय वॉन्ट टू बिकम अ क्रिश्चन, बट बाय लुकिंग एट द क्रिश्चियन्स आय डू नॉट वॉन्ट टू बिकम. I follow the Bible. I follow the teachings of Jesus. But the way the Christians live their life, I don't want to become a Christian. बाबू न्हू केदें व्हडलें आमकां एक थापोट. कित्याक
आमच्या जिविताचें उदाहरण ह्या आमच्या देशाच्या बापायक आपल्या जिवितान मेळूंक ना. आमी 2 दिसाक एक उदाहरण जावया. 2 दिसाक देव आमकां आपयता तेन्ना ताची आमी आमच्या जिवितान बरे तरेन फायदो काडूंक वावरुया. आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितान नियाळून अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक सेवे चाकरेचे मनीस तांकां बरे तरेन कायद्या प्रमाणे फावो ती मजुरी दिवंक आमी तयार जावया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. नेवेडार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सर्गार आनी प्रितुमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या बळगी गळबेन सांबावलो. आंकवाड न्हये ताणें चलतलो. पोस पिलाता काल ताणें कुस सुसले, ताका कुस्सास जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें भोगसणें, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आपल्या भासावणेक सदांच विस्वासी म्हूण मनांत धरून आमची मागणी भावार्थान आनी बरवशान त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान आपले मुन्यारपण चलोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण पब्लीक सर्वंट्स म्हूण जाणून जावन सेवा साखरेच्या मनांत आपलो वावर आनी जबाबदारी पाळूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. सगळ्या लौकीक भाव भयण्यांनी दुसऱ्या पासत आपलो वावर करतना दुसऱ्यांची साबासकी वो बक्षीस मेळपाचे आशेन न्हय, पूण सेवा साखरेच्या मनांत ते करूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. समाजीक वावर आनी जबाबदारी आमच्या क्रिस्ती जिविताचो म्हत्वाचो भाग म्हूण जाणून जावन आमी सगळ्यांनी जेजून आमकां फावो केल्ल्या काळजीदारपणाच्या आत्म्यान भरून ह्या वावरांत मिसळ जावंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. समाजांत आमी जियेता आसतना आमच्या तरणाट्यांनी भोव करून आपलो वावर उदीक आनी उदीक ह्या समाजा खातीर करूंक न्हय एक फावोर कसो आपली जबाबदारी तांणी समजून घेवंक, जबाबदारेन समाजाची सेवा चाकरी करूंक, जबाबदारेन एकामेकाक आदार दिवंक, जबाबदारेन आपलें शिकोवप करूंक, जबाबदारेन दुसऱ्यांच्यानी आपल्याचे बरेपणाक तांणी येवचूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी
बापा मुखार आमी दोनी. बापा मोगाडा तुजी चाकरां जावंक आमी कितें करूंक जाय तें तुज्या मोगाच्या पुतान जेसून आमकां देख दवरल्या. ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी तुजी मोगाड आनी विस्वासी चाकरां जावं म्हूण आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटवणी वेळार गीत गावया. C38 पेज नंबर 44. C38. उबी रावया. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलाय. हें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजी सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काडयन सुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरितान जोम घेतलो. कुसाचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Zorgani संसार भोवल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ताचो गूर पोरगोटुया, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती, तिचो पुती भाग्योन सुसे, भाग्योन धर्मता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. चालती बेश्टी चाकरां आमी उदीक आनी उदीक जबाबदारेन आमचो वावर करूंक, दुसऱ्यांक नीत आमी फावो करूंक, दुसऱ्यांचे गरजो आमी ओळखून घेवंक आमच्या जिवितांत जेसून आमकां सुर्गीचे राज आमचे मदीं येवंक प्रार्थोन शिकयलां. खोतकोत्यान जेसून शिकयलेले मागणे सगळीं आमी बरोबर हात जोडुया आनी जेसून शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा, जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा. शिरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी. सम्या देवाचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातसो बसुया. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 25,625 रुपया. फुडल्या आयताराक 3 मिसां. पयले मीस 6:30 वाजता आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय आल्तो चिकाली. दुसरे मीस 8 वाजता सेंट विन्सेंट द पालोती समुदाय रेजिना मुंदी. तिसरे मीस 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस आनी उपरांत दोतोन. बाबा भयणीनो, पवित्र संस्काराची बसवण बुधवार आनी शुक्राराक आसतली. आमी जायते फावटी पॅन्डेमीक येवचे न्हू आदी आंबेली राया हांगासर आमी वेतले. आतां तुमचे फिरगोजेन ती बसवण जाता 7 ते 8 सांजची. निमितां दिनाकात. पॅन्डेमीक काबार जालें, सोंपलें म्हणटच पवित्र संस्काराचे बसवणेक हाजीर जायात आनी जेजू लागीं मागात म्हूण तुमकां विनवती करता. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवाराच्या दिसा जातलें. इंग्लीश भाशेन 6 वाजता हांगासर आमचे फिरगोजेन आनी 6:30 वाजता दाबोली कॉपेलान. समुदायाचे जोमात हे भाशेन 3 तारखेर ओतुंबराचे आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय आल्तो चिकालीम फाउस्ता आल्मेदाच्या घरा लागीं 6:30 वाजता. 9 तारखेर मारिया इमाकुलात समुदाय रेजिना मुंदी दोतोर कार्मेन हाचे घरा लागीं 6 वाजता. 9 तारखेर सेंट विन्सेंट पालोटी रेजिना मुंदी ही समुदायाची कार्मेन वोल्वोयकर हाच्या घरा लागीं 6 वाजता. 16 ओतुंबराचे आवर लेडी ऑफ वालंकनी समुदाय दाबोली रेंद्राबाट फ्रांसिस्को गामा हाच्या घरा लागीं 5:30 वाजता. 4 तारखेर बाबा भयणीनो, आमच्या सान फ्रांसीस de असिसी हाची परब. म्हणून त्या दिसाक सगळीं तुमची जनावरां आसात तुमी पोसतात तांकां तुमी घेवन येवचें. 4 वाजता इगोजी लागीं बेसांव आशिर्वाद तांचेर आसतलो, किरीत आशिर्वाद. म्हणटच तुमी तर करूंक सोदतात जाल्यार फॉर्म्स तुमच्या समुदायाच्या जोम्याचेर आसा, तुमी तें भरचें आनी आमकां सांगचें म्हूण मागता. आनी बरे तरेन सुरक्षीत ह्या जनावरांक तुमी घेवन येवन आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. वेदी सेवकांची जोमात सोनवारा दिसा 5 वाजता. बाबा भयणीनो, सद्दां हो म्हयनो जावन आसा तेर्साचो म्हयनो, ओतुंबराचो म्हयनो. म्हणटच 6:45 वाजता सकाळचे आमचे फिरगोजेन सद्दां तेस जातलो. म्हणटकच 6:45 वाजता मागता जी कोण मिसाक येतात तांणी येवंक. आनी तुमच्या समुदायांनी सांगलां ते भाशेन 6:30 वाजता सांजचे तुमी हो तेस करचो म्हूण आमी मागता. सिजन ऑफ क्रिएशन बाबा भयणीनो, हाचो आयज सुरवात जाता. म्हणटच आमचो पादविगार सांत इश्तेवांव ह्या जुंयार गेल्लो आसा. तुय आनी पिलेन हांगासर आज ताची उक्तावणी जाता आनी ताचो कन्क्लुडींग डे जातलो 8 तारखेर ओतुंबराचे सोनवारा दिसा. त्या दिसा आमचे फिरगोजेन जातलो. सगल्या शेतकाऱ्यांनी तांकां मान दिवन नवे कोंकणी चलचित्र आमी तुमकां दाखयतले. हे चलचित्राचें नांव जावन आसा शेतकार. आमी सोनवारा दिसा 8:30 वाजता तुमकां दाखयतले. पयले मीस आसतलें, मिसाच्या उपरांत मागीर हो कार्यक्रम जातलो. म्हणटच तिकेटीचें मोल 100 रुपया म्हणून तुमी दितलींत आनी आदार करतले म्हूण आमी मागता. जायते फावटी 100 रुपया धरल्यार लोक येना, म्हारग तिकेट आसल्यार लोक येता. म्हणटच तशें करचें न्हय. तुमी तुमचो आदार सहकार दिवचो म्हूण आमी मागता. लग्नाच्यो चिटयो देवाचे कृपेन काजार जाता. मॅक्सन रॉड्रिगीस, पूत मिलाग्रीस रॉड्रिगीस आनी मारियाना एस्कोलास्टिका कुरिया रावता आगासई. लग्न जाता रोजी सेल्सी कुलासो, दू पियेदाद कुलासो आनी जोआनिता कुलासो रावता दाबोली. ही तांची 3री चीट. देवाचे कृपेन काज जाता एडवीन कार्वालो, पूत फ्रांसीस कार्वालो आनी मेसियाना मिरांदा रावता बोगमालो. लग्न जाता सोफिया स्टीवन जोझफ डिसोजा, दू स्टीवन जोझफ डिसोजा आनी ट्रेजा स्टीवन डिसोजा रावता आल्तो चिकालीम. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे
आनी सूर पुदविदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. गीत गावया F7 पेज नंबर 88. F7. Gesù camcemo de doru, venga pridina Tiu, Sonia ami mortun gara, Dacciamo gakucha citu, Gesù camcemo de doru, venga pridina Tiu, Sonia ami mortun gara, Dacciamo gakucha citu, Gesù solo mongarostian, mongarosto amidoria, bella sacri Gesù keri, bella sacri amidoria.